बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी भाग्यो तिस्तेवाची परब संबरमता. हे परबेचो विशय शुभ वर्तमान परगोटना येतोल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान फुडो करुया. प्रधान सेवक भाग्यो तिस्तेव देवाचें उतर परगोटना ताचेर जुदेव आड उप्रासले, पूण पवित्र आत्म्याच्या बोळान ताणें तांकां फुडो केलो आनी जेजू पासत पयलो मार्तीर जालो. आमी जेजूच्या मुण्यारपणांत भाग घेतना आमकांय शुभ वर्तमान परगोटूंक कायदो आसा. हें दैवीक मिसांव आमी काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी सुरवातेची कल्पना मनात धरून आमकां आमच्या कानार सादला ते भाशेन भाग्यवंत एस्तेवाची आयज आमी परब समोरमता. द फर्स्ट क्रिस्टियन मार्टर, पयलो क्रिस्ती मार्तीर आमच्या धर्माचो. आनी हें मार्तीरपण ताणें भोगलें फकत जेजूच्या राज्या पासत आनी देवाच्या मोगा पासत. आनी एक आव्हान कशें आपल्या जिवितांत ताणें घेतलें, आपल्या रोगताचें बलिदान दिवंक तो फाटीं सरोंक ना. आयज घोडे आमकां रोगताचें बलिदान घोडे चडशांक दिवचें पडचें ना, पूण आमच्या जिवितांत दिसपट्टे आव्हानांक फुडो करूंक आमचो भावार्थ जियोंक आनी अदीक करून ल्हान ल्हान तरेन आमच्या उतरां कोन्यांनी जेजूचे खरें परगोटणार आमी जावंक आयच्या दिसा कृपा आनी बळ मागुया. आनी साबार पावटी असलें दिरादीक जिवीत, आव्हानांक फुडो करतलें जिवीत म्हजें आनी तुजें जावंक ना. अदीक करून घोडे पातकाक आमी वेंग मारलेली आसा, त्या पासत देवाचें भोगसणें आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या दिसा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता, सुम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. एक घडीभर ओगीच रावन आमची खासगी मागणी
जेजूच्या हातांत आमी घालुया. प्रितीच्या बापा, आपणाक दोग दितोल्यांक बोगसणे मागून भाग्योद एस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासनाच्या जिविताक जल्मलो. हो ताचो जैतिवून मोग समोरंबून आमच्या दुस्मनांक बोगसूंक आनी ताचो मोग करूंक आमकांय कुरपा दी म्हूण आमी मागताव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, जो पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो कुणां आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्याच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी अलेक्सांद्रियाकार आनी त्या भायर सिलिसेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडो नासलें. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किर्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेडून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशांचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताचे आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी गोवायांनी आपली आंगावलीं एका तरणाट्याच्या पांयाशीं दवरलीं. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कडप, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगडटलो. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमी. जेजून आपल्या धर्मदूतांक म्हणलें, मनशांताय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सोबेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरमोण मारतले. म्हजे पासत राजा पातशें सरशें तांच्या आनी ओन बावार्थ्यांच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो ओत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो. पूण शेवटाक पर्यान थीर रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, टॉमीज विंडो ह्या टॉमी नांवाच्या मनशाची खबर तुमी आयकल्या जाल्यार हांव नको. आयकल्या जाल्यार आमच्या नियाळाक फायद्याक पडोवंक परत एकदां उगडास करता. हो टॉमी नांवाचो हो भुरगो ल्हानूच जावन हो भुरगेपणा जावन खंय अपांगूड, फिजिकली क्रिपल्ड ओ चॅलेंज्ड, आनी ताका खंय ह्या अशक्तायेक लागून तो आंतरुणारूच आसतालो, बेड रिडन. आनी ताची खंय बेड एका बिल्डिंगाच्या जनेलाशीं चाललोली. हो एकसुरो भुरगो आपल्या जिवितांत कितें करतलो, ताका खंय वाचप लायक आसलें, वाचप करतालो. घरा लागीं कोण न्यूजपेपर घेवन येतालो ताका ताचे लागीं खंय तो बुक्स मागून हाडटालो. आपल्याक बुक्स ती वाज येता, म्हाका वाचूंक तरी टायम मेळटलो जाय तो, आनी खंय जाय ते बूक ताणें वाचले. एका दिसा तो खंय वाजेलो आनी त्या न्यूजपेपर घेवन येतल्या मनशाक ताणें म्हणलें, बाबा आतां म्हाका एक बूक हाडून दी जंयसर म्हाका एका मनशाची खबर मेळत जाणें फकत ह्या संवसारांत सगल्यांक बरें केलां. आनी खंय हो न्यूजपेपर हाडटालो तो मनीस माथें हरपीत गेलो, वचलो आनी मनीस खंय आसतलो. आनी खंय बूक स्टोराचेर गेल्या उपरांत खंय ताका मेळ्ळो बायबल, न्यू टेस्टमेंट. आनी खंय ह्या शॉपवाल्यान ताका म्हणलें, ह्या मनशाची खबर, ह्या मनशाचो हो बूक ताची खबर वाचूंक त्या भुरग्याक लाय. आनी हो न्यूजपेपर घेवन येतलो मनीस त्या भुरग्याशी हो बायबल घेवन आयलो आनी बायबल ताच्या हातान घातलो. आनी ह्या भुरग्यान खंय ह्या अपांगूड भुरग्यान तो वाचूंक सुरू केलो. कांय दीस वाचल्या उपरांत खंय मोगाच्या बाबळीनो ही वॉज सो फॅसिनेटेड विथ दीस स्टोरी ऑफ दीस पर्सन. जेजू क्रिस्ताच्या मोगान तो पडलो आनी इतलो मोगान की ताका खंय दिसतालें हेच जेजू परगटोंक दुसऱ्याक, पूण कितें करतलो, आय एम बेड रिडन, कितें करूंक जाता. आनी जायती खंय तकली लायल्या उपरांत ताका खंय देवानूच फावो केल्ल्या भाशेन एक आयडिया आयली. ताणें चिंतलें, आपूण ज्यो मानवतल्यो वड्यो आसात बायबलांत त्यो बरयतलो आनी आपल्याचें जनेल, आपल्या बेडाच्या जनेलांतल्यान, बेडाच्या सायडीन आसल्या जनेलांतल्यान तें वयर हांव उडयतलो. कोणाक तरी सकला पडल्या उपरांत ती वाचूंक मेळत आनी कोणाक घडी ह्या मनशाचो उदीक मोग मेळत. आनी ताणें सुरू केली. बरोवपाकूय ताका खूब त्रास पडटाले, पूण तरी आसतना सवकासायेन बरोवन खंय तो उडयतालो. जायतीं जाणां मोगाच्या बाबळीनो त्या वाटेन येतलीं वेतलीं, ही कागदां पडटा तीं पळोवन खंय उगडून वाचूंक लागलीं. जायतीं जाणां खंय खुशालकाय, एनकरेजमेंट, कितें उत्तेजन दिसा दीस पडटें मेळोंक लागलें. आनी असोच खंय एका दिसा एकलो मनीस बरो पॉश बिजनसमॅन त्या वाटेंतल्यान चलत वेतालो, जिवितांत निराशी, डिप्रेशनांत वेतालो. आनी ह्या समयार खंय ताणें चिंतलें आपलो जीव सोंपयतलो आनी जीव सोंपोवंकूच वेतालो.
तेन्नाच खंय ताणें पळयलें ताच्या तकलेर कितें तरी पडलें टापकून पेपर कशें. ताणें ताचें पेपर वाचूं ना कित्याक कोणें ते कचरो उडयला दिसलें. पूण ताणें पळयलें एकली ओस्तोरी जाणटी त्या वाटेंतल्यान येताली. तिचेरूय तें कागद पडलें आनी तिणें तें ओपन करून पळयलें तेन्ना ती वाचलें आनी ती खुशाल जावन तोंडार हांसो धरून गेली. आतां ताकाय तेजी क्युरियोसिटी वाडली, हेजेर हांवें कितें आसा तर. ताणें खंय एक पेपर काडलें आनी ताणें वाचलें. वाचल्यार मुगाच्या भाव भयणीनो, जें जिवीत सोंपोवंक तो वेतालो तें जिवीत जियोवंक ताका ह्या व्हडींतल्यान कुरपा मेळ्ळी. आतां ताची हीज क्युरियोसिटी इनक्रीज्ड. हें खंयसर तावन पडटा. ताणें पळयलें एका जनेलांतल्यान पडटा तें. थंयसर तो गेलो, त्या भुरग्याक भेटलो आनी ताची परिस्थिती पळोवन थोटाक जालो. आनी ताणें ताका म्हणलें, तूं कोत्ता तें एकदम बरें. ताची वाखाणणी केली, जिवीत सोंपोवंक वेता तें सांगलें आनी आपल्याक नवें दिशा मेळ्ळ्या ती सांगली. मग अशा भाव भयणीनो, फुडें गेल्यार त्या मनशान ताका म्हणलें, बाबा हांव तुका म्हज्या घरांत वेता, म्हजे लागीं व्हडली पॅलस कशी घर आसा, हांव तुका व्हरता, म्हजेशी राव. थंयसर तुजी जाय ती सर्वंट सेवा करतले, तुजो मोग करतले, तुका जाय तें दितले. पूण ह्या भुरग्यान ताका म्हणलें, तुजें घर खंयच्याय बिजी रोडा सायडीन आसा, जंयसर जायतो लोक चलोन वेता येता तसल्या जाग्यार आसा. ताणें म्हणलें, ना, म्हजें व्हडलें भाट आसा, ह्या भाटांत म्हजो बंगलो. आनी त्या वेळार ताणें म्हणलें, जाय तें चिंतून म्हणलें, सगळें म्हाका मेळत, पूण ह्या जेजूक हांव परगटूंक पावना जाल्यार कसलो फायदो. आनी ताणें दिल्ली ताका ऑफर ताणें रिजेक्ट केली. म्हाका येवंक नाका कित्याक म्हाका जेजूक परगटूंक जाय. ताका आनी मुखार जाय ती स्टोरी आनी वाडलेली आसा मोगाच्या बाबुणे. पूण सद्याक आयज आमच्या नियाळाक इतलेंच धरुया. अपांगूळ जाल्लो मनीस, जिवितांत आव्हानां फुडो करतलो मनीस, ही वॉज चॅलेंज्ड. कितें करूं, करपाक जाय तें दिसता, बट ही वॉज चॅलेंज्ड. ताचे कोस्ट आसात, प्रॉब्लम आसा, पूण तरी आसतना हे सगळे आव्हानांनी जेजूक तो परगटूंक सोदता. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जाय ती असलीं आव्हानां आसात मोगाच्या भाव भयणीनो, जंयसर आमी जिविताक फुडो करूंक सोदता आनी जेजूक गोवायकी दिवंक सोदता, पूण अवघड जाता. आयच्या ह्या दिसा पोरबे दिसा बागेवन एस्तेवाची परब आमी समोरमतना हो मनीस मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या मोगान पडलो. आनी जेजूच्या आनी देवाच्या राज्या पासत इतलो ही वॉज क्रेझिली इन लव. ताणें विचून काडलें जेजू पासत मरूंक. ही चॅलेंज ताच्या दोळ्या मुखार आसली. इदर यू फॉलो जिजस ऑर यू फॉलो द क्रावड. जेजूचो पाटलाव कर वो ते दुसरे सांगतात तशें कर. आतां ताणें विचून काडलें जेजूचो पाटलाव करूंक. बाबा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. आनी हें करून मग अशा भाव भयणीनो, तो जालो आपल्या रोगताचें बलिदान दिवन पयलो मार्तीर क्रिस्ती धर्माचो. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा आमचें जिवीत सरळ रस्त्याचेर चलता तसलें न्हू. त्या काळार माथ्यो बरयता तें जुदियो क्रिस्टन्स लोकांक, जो जुदियो लोक क्रिस्तांव धर्मांत निकतोच भितर सरलो, तांकां पिडापीड सुरू जाल्ली. जायतो लोक ताका स्वतायतालो, त्रास दितालो, पिडापीड दितालो. असल्या समयार जेजू तांकां उत्तेजन दिता. तुमकां राजाशी पातशांशी व्हरतले, तुमचेर फॉर्मोणां मारतले तेन्ना भियेनाकात, भियेनाकात. तुमचें जिवीत पवित्र आत्मो चलयतलो, पवित्र आत्मो चलयतलो. सो जेजू तांकां प्रॉमीस करिना तुमचें जिवीत क्रिस्तांव जालें जाल्यार गुडी गुडी डेज तुमकां मेळटले, सगळें बरें चलतलें. ना, पूण तो सांगूंक सोदता आमच्या क्रिस्ती धर्माची वाट, कुर्सांची वाट, आमची क्रिस्ती धर्माची वाट आव्हानांची वाट, अ वे ऑफ चॅलेंजीस. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज तुज्या आनी म्हज्या जिविताक ह्या संदर्भांतल्यान कितें व्हरूया. आमच्या जिवितांतल्या वेगवेगळ्या चॅलेंजीसांक आमी फुडो करता आनी तातूंतूच आमी प्रयत्न करता जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूक परगटूंक. जाल्यार कसल्यो चॅलेंजीस आमकां आसूंक जाता काय? पयले सुवातेर हांव म्हणटलो सेल्फ इम्पोज्ड. आमी आमकांच आव्हानां क्रिएट कोत्ताय. कसलीं काय ती? घोडी आमची आळसाय जावन आसा एक व्हड आव्हान आमकां, आवर लेजिनस. जेजू पासत कितें करूंक, जेजूचें जिवीत आमी दिसपट्टें जिवंक. आमचें घोडी इनडिफरन्स, तूं कर ना जाल्यार कोनाका, म्हाका पडना.
हे भाशेन इनडिफरंट नेचराचे आमी जाल्या जायते पावटी म्हाका कित्याक पडला तें शुभ वर्तमान परगडपाचें देवाचें उतर परगडपाचें काम थोड्यांचें पाद्रींचें माद्रींचें वो थोड्यांचें म्हाका कित्याक पडला असलें मन आमच्यान भितर सरलां गोडे थोड्यांक गोडे आनी एक चॅलेंज म्हणल्यार आमची लॉज आमकां लॉज दिसता आवय जेजू पासत कितें करपाक इगोर्जी कडेन वचोन कितें करपाक वाचप करपाक वो कितें मिसळ जावपाक लॉज अशी तें थोड्या जाणांक कोण दिमको जायना हे भाशेन आमी सेल्फ क्रिएटेड चॅलेंजीस आमच्यो जेजूक परगडपाच्यो थोडे पावटी आमी आमकांच म्हणटा तितूंत आनी पडो नाका आमी आहाय थिंग बरें आहाय तें स्वतू लयन आनी आमी कितें करपाचें फोंडांत पडपाचें जेजूक परगडपाचो एवरीडे डिसिजन एवरीडे थाराव आमी घेवंक जाय दुसरे सुवातेर म्हज्या बाबडीनो चॅलेंजीस रिलेटेड टू अदर्स ऑर इम्पोज्ड बाय अदर्स दुसऱ्यांनी आमचेर घातलेल्यो गोडी जावं येता मोगाच्या बाबडीनो एक्युजेशन्स जायते पावटी जेजूचो तूं बरो वावर करता हो जेजूच्या वाटांनी चलूंक तुज्या कुटुंबान तुज्या वावराच्या जाग्यार तुज्या समाजांत तूं वावुरता प्रयत्न करता तेन्ना जायते पावटी यू वील बी अक्युज्ड ऑफ तुजेर गाराणी घालतले तुजेर ब्लेम्स घालतले उगडासूर जेजू ह्या संवसारांत येतना ताचेरूय जायते जाणांन गाराणी घातली ब्लेम्स घातले नाका जाल्यार गुन्यांव घातले पूण जेजू तेच वाटेर गोट रावलो दिरादीक आमकांय हीच चॅलेंज आयज आमच्या दोळ्या मुखार आसा मुगाच्या बाबडीन दुसरे सुवातेर लॅक ऑफ सपोर्ट आमकां गोडे पाठिंबो मेळना भोव करून आमच्या गोरच्यांचोच जायते पावटी आमची गोरचींच गोडे तूं जेन्ना बरें करूंक वावुरता जेजूच्या पावलांनी चलूंक तुज्या दिसपट्या जिवितांत वावुरता तेन्ना तुका गोडे सपोर्ट मेळना ती म्हणटा तुका जाय तें गोर आम नकोय असल्या समयार गोडे एके पावटी तुजेर ती घरा तापयत तुका गोडे सांडून वचत ही चॅलेंज आमच्या दोळ्या मुखार आसा मोगाच्या बाबडीनो चॅलेंज टू फॉरगिव अदर्स हेंय आमच्या दोळ्या मुखार आसा जेजू भोगसूंक वावुरलो त्या कुर्सार आसतना पर्यंत देखून इतलें बरें करून ताका हें फावो केल्ल्या त्या वेळार पासून जेजू म्हणटा बापा तांकां भोगोस दॅट इज द चॅलेंज इन फ्रंट ऑफ अस जेजूचो परगटणार जावंक सोदता जाल्यार भोगसण्याचें मन आपणाय आनी निमणे सुवातेर मोगाच्या बाबडीनो चॅलेंजीस ऑफ मॉडर्निटी आमचो काळ मॉडर्न जाता त्या वेळार आमकां दिसता जाय ती चॅलेंजीस आमचेय मुखार आसात लोक म्हाका गोडे आउटडेटेड म्हूण समजत संवसार गोडे म्हाका आउटडेटेड म्हूण समजत तूं जेन्ना गोडे बरें जिवीत आपणावंक सोदता गोडे तेन्ना संवसार म्हणटा ना ही वाट बरी न्हू संवसारी वाट थोडी उदाहरणां म्हणल्यार लिव इन रिलेशनशिप्स आयज आमकां बऱ्यो दिसोंक लागल्यात गोडे आयज सोरो सिगरेट वो दुसरी एडिक्शनां सगलो संवसार को ताम केल्या कितें आहा हेंय म्हणल्यार बरें दिसता प्री मॅरिटल अफेर्स काजरा आदी कुडीचो संबंद हेंय आयज आमकां संवसार म्हणटा इट्स ओके सगलीं करतात आमी कित्याक करचें न्हू म्हणटो जायतें आसा मोगाच्या बाबडीनो पूण आमच्या मुखार ही चॅलेंज देवूय दवरता आयज तूं म्हजी वाट चलतलो हो संवसार दाखयता ती वाट चलतलो आमच्या आव्हानांक फुडो करूंक देवाचो आदार मागुया जेजूचे परगटणार दिसा दिसपट्टी जावया उबी रावया आनी काय आमची मागणी त्याच जेजू मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या आव्हानांक काळजीदारपणान फुडो करूंक भियेन आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक बापा लागीं मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती धर्म परगटूंक फावो ती सोंपेपणां दिवंक आनी कसलीच बंदी घालिना जावंक बापा लागीं मागुया आयच्या समाजांत आमकां मेळटात ते तरेकवार उपाय वापरून आमचो बावाट न्हवसरूंक कोलावूंक आनी समारंभूक बापा लागीं मागुया
दुमाळ्यांत शुभ वर्तमान पोरगोटल्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमचो आदार आनी सवकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. ओ स्वर्गीचे बापा, ही थोडीशी आमची कालती मागणी तुज्या मुखार दवरल्यान ती तुजेच तुवें स्विकार कर आनी तुकाच जाय जाल्यार ती आमकां फावो कर. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावभयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सुपीच्या देवा सर्वेस्वर मागून घेवं. भोव मोगाळ बापा, आमा मनशां पासत आमच्या सुम्यांक गोवाय दिवंक बाग्योंत इस्तेव आपलो जीव दिवंक फाटीं सरलो ना. विस्वाशी शिसाचो मोग समोरंबून जेजूच्या अप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कोश्टां दोगदां मोदें लेगून ताका विस्वाशी रावंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा, सोर्व काळे आनी सोर्व ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखून दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं थावन तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव सोयबांत तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडो नासलो, आतां आमचे सारको जाल्लो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलोली रोचना आपणा सोबे उबारून नव्यान तिका संपूर्णायेन एकठावंक सांडोन गेल्ल्या पातकी मनशाकुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावूंक स्वर्गार तावन जेजू आयला देऊन देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Sorvespor tu. Sorvespor tu. Sorganisom sarboza. Sorganisom sarboza. Sorganisom sarboza. Czas mój powa. Usorgi, tu kazorso. Sorvespora się na wi.
शांती तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराची हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्या तुझ्या येण्या आमी योत्रेता. तुझ्या येण्या आमी योत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीचीय खाकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परसुडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरंदुता, भाग्यवंत जेवाज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर, सांत इस्तेव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराकूय आनी तशेंच भाग्यवंत एस्तेवाक जायत्या आव्हानांक फुडो करून जेजूक परगोटूंक पडलो आनी जेजूच्या मोगान लासून हे सगल्या आव्हानांक ताणें फुडो केलो.
आमच्या दिसपट्या जिवितांत जी ल्हान ल्हान आव्हानां आमकां मेळटात, जेजूक साक्षी दिवंक, जेजूचे खरें गोवाय जावंक, त्या आव्हानांक फुडो करूंक आमकां त्या जेजूचो आदार ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो तो जेजू क्रिस्त, जाणें आपणेच पयले स्वातेर आपल्या बापाचें राज परगटूंक जायत्या आव्हानांक, आडकोड्यांक, कोश्टांक फुडो केलो. तोच जावन आसा आमची व्हडांतली व्हड स्फूर्ती. ही स्फूर्ती घेवन आमच्या आव्हानांक फुडो करूंक आमकां कृपा मागूंक आयल्या ती सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी बाबांनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेजू मोगाळा खोरी शांती आनी खरो संतोष तुज्या कडल्यानूच आमकां फावो जाता. ह्या वेळार तुका आमी शेवला. चड एकल्याक आमकां तूं कुरपेन भरताय. जेन्ना आमी खाला पडटा तेन्ना तूंच आमकां उंच उबारताय. बरें मार्गदर्शन बरी वाट तूं आमकां दाखयताय. हे सगळ्या बरेपणा खातीर ओगेपणान आमी जेजूक आर्गां आनी दिनवास दिवया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. स्वर्गीय बापा, धर्मदूतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक भाग्यवंत एस्तेव पवित्र सभेंत उर्बेन गरजेवंतांचे चाकरेक लागलो. ताच्या समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यांत. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून आमकांय आमच्या भावा भयणीची सेवा चाकरी करूंक उमेदीन बोर म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सगळीं बसुया. भयणी भावानो, आयज मिसाची भेट समोरमल्या फादर डॅरल डायस ताका तशेंच वेडणेच्या सगळ्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तशेंच हे सौ बलिदानांत वांटो घेतल्या हेर आमच्या यादनीक भावांकूय आमचे दिनवास. आमकां बरे भाशेन गायन करूंक आदार दितल्या आयच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा भाग्यवन सुवांव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार हाची परब. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसारांचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेंत आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. सोत्राय दवरची. फाल्यां सांजे आदेसा कुमसारा 5 वरांचेर आमी बंद करतले. मोगाळ भयणी भावानो, सोत्राय दवरची. आयज फाल्यां फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव आमी चालूच दवरतले. फाल्यां उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली, कारण फाल्यांच्या दिसा सांजे 7 वरांचेर से कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर शिलाँग चेंबर क्वायर हो संवसारभर नांव वचतो फांकी क्वायर आपलो म्युजिकल शो सादारीकरण परफॉर्म ते करतले. टुमोरो दी अवॉर्ड विनिंग माल्टीजा Shillong Chamber Choir will be performing on the Say Cathedral lawns starting at 7 p.m. Sotray dovarchi ह्या शोआक एंट्री फ्री आसतली आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसान हो शो आसतलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबी आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन दिरादीक जेजूचे गोवाय आमच्या आव्हानांक फुडो करून जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी करचो हे वेळार बापाक दोबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. Szacunka prokazno, zolbu tu zołowcowi sław, Jestli tudzie jak to prokaz, Jestli sam co ty sudelo, Porwa szacunka prokazno, zolbu tu zołowcowi sław, Jestli tudzie jak to prokaz. Bojni bavano